नमस्कार. पळय प्रुडंट खबरो. सोशल मीडियाचो पॉझिटिव्ह उपेग करात. देशाचे नागरिकत्व सोडिल्ले गोंयकार ग्राउंड रियलिटी खबर नासतना फेसबुकार शबय घालतात ती चुकीची. रोहन खंवटेचो उपदेश. ईडीएम जाय, ड्रग्स नाका, चडशा आमदार मंत्र्याचो सूर. पर्यटन मंत्र्यान कोस्टल आमदारांची घेतली बसका. बसकेक ईडीएमाचो वाद करपी मंत्री पालयेकार सोडून सगळे. मिड डे मील वाले सेल्फ हेल्प ग्रुपांक थाकाय. सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला मंडळां, पीटीए मेळून 105 गटांचो कॉन्ट्राक्ट शिक्षणीक वर्स सोंपा मेरेन वाडयलो. डिजिटल इंडिया खाला इलेक्ट्रिसिटी खात्याचे जीडी कनेक्ट ॲप लॉन्च. ॲपा वरवीं भरूं येता लायटीचे बिल, आदले रेकॉर्ड, कंप्लेन ट्रॅकिंग फॅसिलिटी. सरकार घालता स्मार्ट मीटर. म्युनिसिपालिटीच्या वाठारांतले सगळे बार अँड रेस्टॉरंट, होलसेल लिकर शॉप साल्वार. 1,500 बार्रां आनी लिकरवाल्यांक थाकाय. एक्सायज खातें करता नव्यान सर्वे. आनी नवे सिजना खातीर चर्चिल ब्रदर्सान उबारली टीम. कावेलोसी बीचार चल्ले प्रॅक्टीस. आपणे गोंया भायर रावपी सगळ्या गोंयकारांचेर भायर रावन गोंयाक सल्लो दितात म्हूण टिका केली ना. तांकां आपल्याक दिसता तें सांगपाचो पुराय अधिकार आसा. मात भारताचे नागरिकत्व सोडिल्ले कांय गोंयकार जेन्ना ग्राउंड रियलिटी खबर नासतना फेसबुकार सरकाराच्या नांवान शबय घालतात तें पळोवन दुख्ख जाता. अश्यो भावना आयटी मिनिस्टर रोहन खंवटेन उलोवन दाखयल्यो. फॉरेनांत रावपी गोंयकार थंय बसून गोंय कशें चलोवचें तें सांगतात ताचेर टिका करपी रोहनाचें भाशण शेनवारा व्हायरल जाल्लें. The coalition government is coming. When we are talking about the education and other motivation to the children, I said social media is increasing and social media should be used positively. For instance, government कसली सध्या कामां करता. Government कामां करता असताना it is definitely coming on social media. CM करता, सरकार करता, ministers करता. तेन्ना आमी जेन्ना सगळे फेसबुकार सोशल मिडियार येता, immediately comments come from certain sections of the people who are maybe abroad in various parts of the world, who do not understand what problems are being faced here, but at the same time be critics about what we are trying to do here. सरकार फॉर्म जावन 5 महिने जाले. नवी धोरणां एम्प्लॉयमेंट जावं कसली जावं टायम लागता करपाक. When we are trying to tell the people that what we are doing, we need time for it. Now there are people who are you can call them as false IDs on the Facebook, which are spread over the world. You have people who have critical mind throughout. तू बरेंय केलें जाल्यार वायटूच म्हणटा आनी वायटूय केलें वायटूच म्हणटा. अगेन these people who are not in Goa are commenting on it majorly. गोंयकार जे भायर खंय आसा आमकां तितलेच त्या प्रेम गोंयकारांचें आसा. People from my constituency also are there, all over Goa they are there for their own bread and butter or whatever. I am not commenting. गोंयकारपण म्हणटा they also come in the frame who are having validity here. We are not talking on those people. I am talking about a certain section of people who criticize for the sake of criticizing. Unfortunately, social media is the expression, but the type of language which is being used on social media, I don't think needs it should have some barriers. The bad words वापरप, बाकीचे वापरप ते आसा बरें. So what you are essentially saying is you are troubled by negativity rather than criticism. No, a politician should always be ready for everything. I am just giving a scope of thoughts for people who think can explore from their side also. गोंयकार हांगाच्यान भायर वता, कामाक वता. आमचे सोयरे आसात, आमचे फ्रेंड्स आसात. It is all over. Some people have made their own Portuguese passports. Portuguese passports settle abroad only. They have no thing of coming back. Maybe they'll come once in a while. I am not trying to create a divide between any of these people. What I am trying to very particularly say, which I said, सरकाराच्या माध्यमातून आम्ही कितें करतले
ताका प्रोत्साहन दिवपी जाय. तूं 10 कमेंट्स वाचले आनी 10 समज नेगेटिव्ह येवंक लागले फॉर पॉझिटिव्ह थॉट्स ऑफ द गव्हर्नमेंट, दॅट मीन्स दे आर सिटींग देर ओनली टू क्रिटिसायज. गोंयकार खंयी आसूं तितलेंच प्रेम आसा. फेसबूक आनी सोशल मिडिया बरें वापरप, बऱ्या माध्यमान वापरप. दिस इज वॉट आय एम टेलिंग. My most controversial phrase probably in that whole thing, because I also heard it again and again, and there are many people who have come out in support of you also, but the most controversial phrase was that those who have lost love for Goa. Now I think that te lagle tanka, lost love for Goa te lagle. I would connect this lost love to people who have taken a Portuguese passport. Okay. गोंयकार भायर वता, रावता, त्रास काडटा, काम करता, मदीं येता, मदीं वता. इट्स फायन. दॅट्स वॉट वी आर गोवन्स, बिकॉज वी डू नॉट मे बी हॅव opportunities till date over here, which we are trying to create. But there are certain sections of people who have gone abroad and settled abroad for greener pastures, not wanting to come back to Goa. Government of Goa is, or the CM or all of us are trying to put some efforts to put that. How politics and kidak aila? For love of Goa only. But to come into the system and make a change is what we are trying today. The departments which we had last 5 years as a opposition, or आता ज्यो गजाल्यो गोंयकारांक जाय आशिल्ल्यो त्योच घडोवपाक आमी दीस रात करता. So when we are trying to do some difference, what we are asking for a participation, not criticism all the time. Politicians are averse to criticism. You have to, if you are going wrong or no, you do it. But when you want to run a negative campaign on positive things, I think that is somewhere where social media should have a bearing. You are making a very clear decision. To distinction अशें आसा की जे seafarers आसा, you feel nothing wrong in their going out, earning their bread and butter. I'm just taking an example and coming back, and it's a quite okay normal thing. पण ज्या लोकांनी इंडियन सिटीजनशिप दिल्या आणि ताणें पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतला, यू आर सेइंग दॅट कॅनॉट बी जस्टिफाईड. सी अगेन तूं म्हज्या तोंडांतल्यान काड. आय एम आस्किंग. गोंयकारपण ज्या मनशाक आसा त्या गोंयकारा बरोबर आमी आसात. गोंयकारपण सोडून जो गेला, जो येत ना हांगा, तो गोंया येवचोय ना. आपले सगळे दार घर सगळे विकून गेलो. वेदर इज होल्डिंग एनी टायप ऑफ अ पासपोर्ट, मोस्टली दिस टायप ऑफ पीपल हॅव चेंज देअर सिटीजनशीप. वेन यू हॅव चेंज द सिटीजनशीप ऑफ द कंट्री, वेर इज द लव फॉर द कंट्री? ईडीएम्स जाय, ड्रग्स नाका, चडशा आमदार मंत्र्यांचो एकच सूर. ईडीएमाक लागून गोंयाक ट्युरिस्ट वाडटात, गोंयकारांक काम धंदोय मेळटा. कोण हे फेस्टिवल शास्त्रीय संगीताचो लेप दिवन फुडें काडटा, जाल्यार कोण उत्तरेक नाका जाल्यार दक्षिणेक म्हूण पत्रां धाडटा. पर्यटन मंत्र्यान कोस्टल आमदारां बरोबर बसका घेतली, मात ईडीएमाचेर बॉम्ब घालपी WRD मंत्री पालयेंकार बसकेक दिसलो ना. ईडीएमाक विरोध करपी तुमचो कोस्टल आमदार जो मंत्री आहा तो आज मिटिंग येयलो ना. पालयेकर, विनोद पालयेकर. पण आता ईडीएमाचे कशें कितें जातलो? सनबर्न उठून सोडून सनबर्नच उलयतात मरे तुमी. सनबर्न एकच आहा ईडीएम आनी दुसरें कांयच ना. अरे हांगा शास्त्रीय संगीत आहा, बरें लोकगीत आहा, दुसरें तुजें संगीत गीत आहा, नाट्य गीत आहा. अरे कितलेच ईडीएम आहा. अरे बाबा म्युजीक आमकां जाय गोंयकाराक. म्युजिकाचें हांव अगेन्स्ट ना. टुरिजम समज मुखार व्हरतलो जाल्यार म्युजीक हें जाय. नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे समज टुरिस्ट येतले, ईडीएम जाय, पण बरें जाय. कारण आमची संस्कृती टिकोवपी, आमचे कल्चर फुडें व्हरपी. ड्रग्स म्हणटा आसपाक जायना. हो एकच हांव विरोध. आमी सनबर्नाक आमी परमिशन दिवं ना. सनबर्नान म्हाज्या कडेन अजून प्रपोजलूय हाडूं ना तो ईडीएम करतलो म्हणून. सिर्फ सनबर्नाचे जे रिकवरी आहा ती करपा खातीर आमी मुवमेंट केला. काबाराची पंचायत जे आसा चर्चिलानूय लेटर दिल्ले आसा ते ईडीएम थंय करपाक जाय. जाणेकल्याचे व्ह्यू सेपरेट आसता. ऑनरेबल मिनिस्टर डिसायड करतलो. आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान पयर असेंब्लीनूय सांगला की आमचे आता सद्याक जे आमचो लॉ आसा म्युझिकाचो, तो मध्य प्रदेश एक्टान चालू आसा. तो आता ऑनरेबल डायरेक्टर आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फुडल्या असेंब्लीन आमी असेंब्लीन पास करून मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडटले अशो विशय ऑलरेडी घेतलेलो. आनी पालयेकर आनी म्हाजे भितर कांय ना तशें. आमी दोगूय एकच आहा. आमचो चीफ मिनिस्टर सारको अगेन्स्ट ड्रग्सच्या बद्दल. आनी तुमकांय कितें कळटा तुमी सांगात. आमी हा एक्शन घेवपाक. ईडीएम फेस्टिवल जाय तुमकां. हाजेर हांव स्पेशल आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स हांव घेतलो, परत घेतलो आनी सांगतो सविस्तर हाजेर. हेज्यो काही जाय जाल्यार कित्या खातीर जाय, नाका जाल्यार कित्या खातीर नाका. जावपाक जाय, पण प्रोवायडेड ड्रग्स म्हणटात पळय ते आसूंक जायना.
बाकी कितें म्युजीक कशें आसो ड्रग्स म्हणटा ते टोटली बॅन आसपाक जाय ताचेर. आज आमी पळयतात. म्हाजी एक सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटा कडेन की इव्हेंट करात, 1 न्हू 4 करात, बट प्रोवायडेड ड्रग्स म्हणटा ती चीज आसूंक जायना. पुलीस कव्हर अप करता नेक्सस आसा हे पळय, पुलीस कव्हर अप करता अशें म्हणिना हांव, पण काही पोलीस ऑफिसर आसात, नॉट ऑल पोलीस ऑफिसर, पण काही पोलीस ऑफिसर जे आसात दे आर इन्वॉल्व इन दीस, दे आर प्रमोटिंग दीस. मिनिस्टराचो ओपोज एक्चुअली सनबर्नाचेर आसा. एक्टिविटीज ज्यो बाकीच्यो चलता बिसायड सनबर्न म्हणजे ज्यो ड्रग ट्रेड चलता, मिनिस्टर वॉन्टेड टू एम्फसायज मोर ऑन दॅट द ड्रग ट्रेड. आणि थंयसर त्या एरियेन थंयसर ड्रग ट्रेडाचो तुमी पळयल्लें आसा. नॉट ओन्ली दॅट एरिया पण इंटरनल पार्ट्स ऑफ गोवा ऑल्सो दीस ट्रेड इज गोईंग ऑन. गोवा बींग अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, festivals should happen. These festivals brings in tourists. Because of this tourist, hoteliers get business, taxi people get business. Local shack owners, there are after parties also after sunburn. तेका सगळ्यांक आणि गोंयकार एक 5-6 दिसांक खूब जोडटा दिसता म्हाका. तेजो सामको कंप्लिटली ही इज नॉट अगेन्स्ट दोज पार्टीज, ही इज अगेन्स्ट द इलिगॅलिटीज विच गोज ऑन ड्युरिंग दोज डेज. कोस्टल वाठारांतल्या आमदाराबरोबर टुरिझम मिनिस्टराची सोमारा बसका जाले उपरांत तांची गाराणी ऐकल्या उपरांत तांच्या वाठारांत इन्स्पेक्शनाचें उतर पर्यटन मंत्र्यान दिला. आमी काय आमदारांक गाठले. आयज आमी जी मिटींग घेतल्या की अख्खे बिचार कोस्टल बेल्टाचेर टॉयलेट, चेंजिंग रूम आनी तुगे ड्रेस चेंज करपा लॉकर सिस्टम आनी उदकाची सोय हो एक मेजर प्रॉब्लेम कोस्टल बेल्टाचे आसलो. गोंयच्या चीफ मिनिस्टराच्या अंडर आमकां 100 कोटी बिचार डेव्हलपमेंट करपाक, ब्युटिफिकेशन आनी एक टॉयलेट बिल्डिंग करपा खातीर आमकां सँक्शन जाल्ल्या. कोस्टल बेल्टाचे आमदार आनी जे सरपंच आसात आनी लोकल लोक हांकां घेवन आमी हें फुडें व्हरपाक सोदतात, कारण तेंच्यांनी कॉपरेशन दिल्यारच हें काम जावूं शकता, ना जावूं शकना. नॉर्थाचे बिची आसा ते ट्युरिस्ट थंय भरगच्च अशे भरतात, पूण जो सावथाकय आमच्या सायडीन बिची आसात पूण त्यो तितल्यो डेवलप जाल्ल्यो ना. थंय ट्युरिस्ट येतात, लोकल ट्युरिस्ट येतात, पूण थंय बाकीची फॅसिलिटी ना, प्रॉपर एक्सेस ना, बेजीक फॅसिलिटी ना. ह्यो खंय तरी घेवचे. The first bio toilet, the new technology what they have got, is going to be installed in Bogmalo. It will become ready in less than 1 month. It will be, in fact, the work is ready. Because of the CRZ permission, it is pending for inauguration. So, पहिलो टॉयलेट आमचे बोगमालो बीचार जाल्लो आसा. दोवे कॉन्स्टिट्युएंसी 4 बीचीस लागले म्हाका, उतोर्डा, माजोर्डा आनी तलवाती. हे 4 बीचीचेर म्हाका पार्किंग ना. पार्किंग करपा जाय, पयलें ब्युटिफिकेशन करपा जाय, थिंगा पेवर्स वेवर्स घालून, एल्युमिनेशन, टॉयलेट्स आनी CCTV. गोंयांत सध्या नॉयज पोल्युशन कंट्रोल एक्ट चलता तो मध्य प्रदेशाचो. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात कायदो सुदारपाचो पर्यटन खात्याचो प्लान चल्ला. शेक अलॉटमेंटाचें काम हे फावट खंय टुरिझम सिजनाचे बरे पयलींच चालू जाला. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. मिड डे मील दितले सेल्फ हेल्प ग्रुपांक अनुपूर्ती थाकाय. मिड डे मील दिवपी सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला मंडळां आनी PTA मेळून 105 गटांचो मिड डे मिलाचो कॉन्ट्राक्ट ऑक्टोबरा सावन अंदूचे शिक्षणीक वर्स सोंप मेरेन वाडयला. शिक्षण खात्यान सोमारा सर्क्युलर काडलें. अक्षय पात्राचो सरकारा कडेन मिड डे मिलाचो प्रस्ताव आशिल्ल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कॉन्ट्राक्टाची धाकतूक आशिल्ली. गिव एक ब्रेक.